नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। ऑक्टोबरान गोंयांत जावपा आशिल्ल्यो नॅशनल गेम्स धुकल्ल्यो फुडें सप्टेंबरान परत जातली नियाळ बसका। खेळां मंत्री म्हणटा कोविड-19ची परिस्थिती पळोवन गेम्साचो फुडलो निर्णय। सारस्वताच्या देवस्थानांनी डिसेंबर 2020 मेरेन सगळे उत्सव रद्द। पर्तगाळ मठाची ऑर्द पूजा वा व्रत पुजारी आणि कमिटीच्या 5 वांगड्यांनी करची। श्रावणातले नवरात्राचे मखरोत्सवूय रद्द। लॉकडाऊनान मायग्रंट बारीक सारीक धंदेकाराचे हाल आदाराक काँग्रेसीची स्पीक अप इंडिया मोहीम। गोयच्या काँग्रेसवाल्यांनी सोशल मीडियार घाल्ले गरजूंचे इशू। मोदी सरकाराक शेनवारा वर्स। 70 गावांनी गव्याची योवच वाढली। 70तल्या सावड्ड्या गवो पडलो दोबऱ्यान। फॉरेस्टाचे रेस्क्यू मिशन निमाणे JCB घालून गव्याक मेकळी केली वाट। फातोड्ड्या होलसेल मार्केटा लागसार नुस्तेकारांच्यो 8 गाडयो फोडल्यो। भायले भायर नुस्तें विकतात म्हणून होलसेलकारांकडे पेटले। होलसेल मार्केट सध्या बंद। आणि माशेल महिला सहकारी क्रेडिट सोसायटीचेर सहकार खात्याचे 6 म्हयने निर्बंध। रिणां दितना वसुलेन घाळपणा आणि डिपॉझिटाचेर रिणां दिवंक पिग्मी नवी खाती उगडूंकूय निर्बंध। ऑक्टोबरान गोंयांत जावपा आशिल्ल्यो नॅशनल गेम्स फुडें धुकल्ल्यो। त्यो केन्ना जातल्यो तें मात निश्चित ना। खेळां मंत्री बाबू मिडिया कडेन उलयलो। गोंय नॅशनल गेम्साक तयार आशिल्ले, मात कोविड-19चे महामारीक लागून गेम्स खंय फुडें धुकलच्यो पडल्यो। सप्टेंबर सोंपता म्हळ्यार निमाण्या रिव्ह्यू बसका जातली। तेन्ना खंय परिस्थिती पळोवन कितें तें थारायतले। नॅशनल गेम्स जो गोंयांत जावपाच्यो आशिल्ल्यो ऑक्टोबर 2020 आनी सगळे तयारीन आसले, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें तयार आसलेलें आनी 100% नॅशनल गेम जावपाचे तेजे भितर आसले। तेजे भितरल्यान एक कोवीड आयलें, महारोग आयलो गोंया भितर, डेटी डिक्लेअर करपाक मेळना। म्हणून जेन्ना हें जातलें काबार हेजी वॅक्सीन भायर सरतलें, हेजे भितरल्यान कितें तरी ट्रिटमेंट जातलो जाल्यार मागीर आमच्या नॅशनल गेमीची डेटी डिक्लेअर करतले। तरी पासून आयोगाक आमी सांगला, आयोग आमी कळयला, आयोग म्हणटा सप्टेंबरान करच म्हूण सांगता। पूण कशें जावूं शकता? आमकां समज इंडियन गव्हर्मेंटान आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान डायरेक्ट सेंट्रलांतल्यान समज सांगलें ह्या गव्हर्मेंटान की बाबा तुमी ऑर्गनायज करा, आमी रेडी आहात, आमी खंयच कमी नात। इतली रात दीस मेहनत करून ह्या कोविडा खातीर आमकां हें फुडें वचपाक फुडें कितलो टायम तो सांगपाक जायना। ऑक्टोबरान जावचें ना, आमी सांगूच शकना, डेट दिवूच शकना। कळ्ळें तुका? ही next assessment would be in the end of September 2020. त्यांना कॉल घेतले कितें करपाचें अशीच मिटींग जातली आज फुल हाऊस मिटींग आशिल्ली। जितले NGOC मेंबर आसा तांची आज मिटींग जाली। फक्त श्रीपाद भाऊ पावले ना, कित्याक तांकां अर्जंट दिल्ली काम आशिल्ल्या कारणान डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांकां थंय वचचें पडलें, पण बाकी सगळे मेंबर हजर आशिल्ले। आनी आज मेजर डिसिजन जालां की जशें डेप्टी CMन तुमकां कळयल्लें आसा त्या प्रमाणे ऑक्टोबरान गेम्स घेवप सामकें डिफिकल्ट आसा आमचे खातीर न्ही तर कोवीड महारोगा खातीर। आनी सप्टेंबराच्या एंडाक रिव्ह्यू मिटींग घेवन अशाच प्रकारची आज जशी जाली ती घेवन आमी फुडले कॉल घेतले। कोविडाचो स्प्रेड कमी जाला और जास्त जाता, स्टेबिलायज जाला, हाचेर तो निर्णय निंबून आसतलो, अवलंबून आसतलो। म्हणजे सप्टेंबराचो निर्णय हांव सांगता। सध्या आयोगाक कळचना, राष्ट्र सरकाराक कळयतले, तांचो कितें तें मत घेवन ताजे नंतर आमी आयोगाक कळयतले। बट सद्याक तरी पोस्टपोन जाल्लें आसा आनी आमी गोल सेशन पूर्ण तेंको दिता, कित्याक ही स्थिती तशी आसा। सो दॅट आतां तांच्यांनी जरी ऑक्टोबरान कळयला आसत जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीक आमी लेटर धाडून कळयतले की फुडलें डिसिजन जें आसा तें आयोगा बरोबर तेंच्यांनी कम्युनिकेशन करचें आनी ताज्या उपरांत केन्ना तरी रिव्ह्यू घेवचो की फुडल्या ऑक्टोबर जाल्या उपरांत रिव्ह्यू घेवचो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी डेट डिसायड करची। टील नाव आत्ताच आमी खंयच्याच डेटीचेर उलोवंक शकना, कारण परत कोविडाची स्थिती देशांतली कितें आसतली ही आमकां खबर ना।
सारस्वतांच्या देवस्थानांनी डिसेंबर 2020 मेरेन सगळे उत्सव रद्द करचे म्हणून पर्तगाळ मठान अर्द काढल्या. कसली पूजा वा व्रत आसत जाल्यार पुजारी आणि कमिटीच्या 5 ते 6 वांगड्यांनी मिळून करची म्हणून पर्तगाळ मठाच्या स्वामीचे निर्देश आसात. सारस्वतांची सगळी देवस्थानां आणि महाजनांनी ही अर्द पाळची म्हणून निर्देश. श्रावणातले उत्सव, नवरात्री, मखरोत्सवूय रद्द. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज हांच्या धर्ममंडळान एक आदेश काढलो की 2020च्या डिसेंबर मेरेन सगळ्या देवळांतले धार्मीक सार्वजनीक कार्यक्रम बंद करचे आणि जे कितें देवाची पुजा आसा सकाळची, दनपारांची आनी रातची ती वैदिकांनीच करची असो तरेचो आदेश काडलो. आनी त्या आदेशाक ताणें मुखार म्हळां दशमीची पालखी तो उत्सव जो आसा तो देवालयाच्या भायरच्या प्रदक्षिणे पुरतोच मर्यादीत दवरचो. जेन्ना पळय कोरोनाची हें सुरू जाली त्याच वेळाचेर श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज स्वामी महाराजांनी एक आदेश काडिल्लो की सगळ्या देवळांनी आपले सगळे कार्यक्रम ही कार्तिक म्हयन्याक करचे म्हणून. पूण लॉकडावनाचें हें वाडलां आनी कोरोनाची संख्या सगळे कडेन कर्नाटक, गोंया आनी हांगा सगळे वाडिल्ले कडेन म्हणजे ताणें हांगाच न्हय कुल देवस्थानाक नवरात्राचो मकरोत्सव खूब मोठ्यान गोंयांत तो खूब मोठो जाता. हो मकरोत्सव ताणें रद्द करचो आनी देवाक फक्त आरती दाखोवच्यो त्या दिसा रातची केळी. आनी नवरात्रीक जी यज्ञ करता, अनुश्ठान करतात ती अनुश्ठानां करपाची जर आसली तर ते वैदिकां मार्फत ताणें करचें आनी कोणें वचचें न्हय. आतां आसा वटसावित्रीचें व्रत आहा, नागपंचमी, गौरी तृतीया किंवा यज्ञोपविधारणा, महालय तर्पण म्हणजे आमच्या गणेश चतुर्थी पितरां खातीर जे दान करतात ते, गोकुळाष्टमी, की तुळशी विवाह, सरस्वती पूजन, नवरात्र हे पुजे पुरतेंच मर्यादीत आसचें. सरस्वती पुजा आनी नवरात्र पुजा फकत मकर श्रृंगारून करची न्हय तर सादीच पुजा करची. सोमार, शुक्रार, पंचम, नम, अमावास्या हे सगळे उत्सव देवालयाच्या प्राकारांत सुद्दां करनये. अन्न संतर्पणाची करतात ती अन्न संतर्पणां सगळीं बंद करची, फक्त पंथकादी तितली लोकांक दिवची. धर्ममंडळाच्या सूचनेनुसार कोरोना लॉकडावनान मायग्रंट आनी बाकीच्या बारीक सारीक धंदेकार वेवसायिकांक आदार मेळचो म्हणून काँग्रेसीची देशव्यापी स्पीक अप इंडिया सोशल मिडिया मोहीम. गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी अशा गरजू लोकांचे इशू सोशल मिडियार घाले. सकाळी 11 ते दनपारां 2 अशी 3 वरां ही मोहीम चल्ली. शेनवारा 30 मायाक मोदी सरकाराक वर्स जाता. त्या देवळांनी आमी सोमार, बिरेस्तार, फुलां घेवन आसतालीं. आतां पळय ते 2 महिने 3 महिने जाले सोंपले. फुलां घेवन वचोंक मेळना, कांय ना. बाजारान वयतलीं फुलां येना. घरांचे म्हणून कितें म्हणून विकतले आनी कितें म्हणून खातले. आमचे कडेन शेतां ना, भातां ना, कांय ना. आमी लोकांचें करता आनी खाता. देवळांनी गेल्यार एक 500 रुपया मेळटले म्हणून आनी एक 200 रुपया घरान खर्च जातलो म्हणून हे आशेन आमी फुलां घेवन बसता. खंयसर भगवती कडेन, साईबाबा कडेन अशी बसतालीं घेवन फुलां. आतां 3 महिने जाले, 4 महिने जाले कांयच ना न्हू. हांव कोंकण रेल्वे स्टँडाचो पायलट उलयता आनी आमकां हांगा रेल्वे बंद जाला ते 2 महिने आमकां कांयच ना पळय. आनी कितले दीस लॉकडावन वाडटलो आमकां कांय खबर ना. आनी सरकारा कडेन मागता आमी की आमकां कितें आदार करचो कितें हेल्प करपा जाय आमकां. आमचें भाडें ना, कांय ना. हेल्प करपा जाय, हें प्रमोद सावंतान चिंतपा जाय. आमी बारीक लोक आमकांच जियेतले आनी आमची भुरगीं आहा फुडें इस्कॉल स्टार्ट जातले आनी आमकां 1 रुपया धंदो ना आनी एक लोक येना. In this situation, the economic life of people has also been badly affected, together with this threat to the health of the people. In such a situation, it is very important that the government conceive and envisage a well thought out policy approach to battle this corona pandemic. In this policy approach, it is also very important that this government guarantees protection, security and guarantee to all sections of the people and population. सत्तरीन गावांनी गव्याची यो वच वाडल्या. शेतां भाटां पेड्ड्यार करतात म्हणून नित्याच्यो कागाळी. मजगती बुधवारा राती 70 सावड्ड्या गवो दोबऱ्यान पडलो. दोबरो मातसो खोल आशिल्ल्यान गव्याक भायर सरूंक जमना जालें.
सकाळी लोकांनी गवो दिसतनाच राना खात्याच्या टीमीक आपोवन हाडली. निमाणे JCB हाडून गव्याक भायर सरूंक वाट मेकळी केली. आमकां थळाव्या कडल्यान म्हायती मेळिल्ली की सकाळी हांगा एक खड्ड्यान काडिल्ल्या एक गवा रेडो पडिल्लो आसा म्हणून. मशिनरी आनी हें हाडून हांगा सावड्ड्या वाठारांत येवपाक आमकां साधारण 1-1.5 वर लागलें. पण आमचें रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणटा तें फक्त 15-20 मिनटां भितर आमी करपाक पावले. नर गवा रेडो आशिल्लो, साधारणतः वय सांगपाक गेल्यार 3.5 ते 4 वर्सांचो आसतलो. आनी शक्यता आसा की रातच्या वेळाचेर तो असो भोंवता आसतना उदका खातीर आयला आसतलो आनी हांगा एक्सिडेंटली ह्या खड्ड्यान पडला. तसो हेल्दी आसा तो, पण मागीर स्ट्रेस आसतलो ताका. प्रॉब्ली तो आतां रानान पळोवन गेल्लो आसा, पण आमी ताजेर पाळत दवरून ताजो मॉनिटर करतले ताजो मुवमेंट कितें आसा तो. पण सगळ्या थळाव्यांक आनी गांवकारांक विनंती करता की ताणें रानान वचपाचें न्ही, कारण सद्या तरी तो जनावर स्ट्रेस्ड आसा. सांगूंक शकना ते मनस्थिती कितें आसतली ताजी, पण प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून लोकांनी मातशी खबरदारी घेवची. फातोड्ड्या माडेलान होलसेल मार्केटा लागसार होलसेल नुस्तेकारांच्यो 8 नुस्त्याच्यो गाडयो फोडल्यो. भायले भायर नुस्तें विकतात म्हूण होलसेलरांकडे पेटले. होलसेल मार्केट बंद आसा. पुलिसांनी तांकां नुस्तें विकूंक नाका म्हूण सांगिल्ले. राती पार केल्ल्यो नुस्त्याच्यो गाडयो फोडल्यो. होलसेल नुस्तेकारांचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिमान गाडयो फोडटल्यांचेर कारवाय मागल्या. होलसेल मार्केट खंय उक्तें करचें. काल रातीक कोण तरी येवन आमचे नुस्त्याचे हांगा पार्क केल्ले ते गाडी आशिल्ले 8 गाडयो ते फोडून गेल्यात. आनी राती आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केलेलो आसा. आनी काल आमी सकाळीं हांगा नुस्तें विकता आसले. जे गेटी भायर पडटा ती प्रॉपर्टी आसा म्युन्सिपाल्टी आनी म्युन्सिपाल्टी प्रॉपर्टीचेर आमी काल नुस्तें विकलें आनी सामकें सवाय रेटीन विकलां. लोकांक अशें गोंयकाराक बरें सवाय मेळून भायलें नुस्तें हाडून हांवें विकिल्लें. पूण आज कितें काय म्हळ्यार पुलिशेन थंय आमकां विकपा दिवना. रिजन कितें विचारल्यार पुलिशेक कांय खबर ना. पुलीस म्हणटा हांगा भायर विकपा दिनाका. भायर कोणाक PDAक पडना. प्रॉपर्टी कितें PDAची न्ही ती प्रॉपर्टी जावन आसा म्युन्सिपाल्टीची. पूण म्युन्सिपाल्टीन आमकां कांय सांगूना ना. म्युन्सिपाल्टीचो कोण लोक ना थंय. हें पुलीस विकनाक म्हणटा आतां. पूण हेजे फाटल्यान कितें आसा, कोण कितें करता आमकां कांयच खबर ना. फकत गोंयकारानूच चिंतचें हें कितें काय म्हूण. गोंयकाराक आमचे भायलें नुस्तें आयल्यारूच हांगा नुस्तें सवाय मेळपाक शकता. नाजाल्यार नुस्तें केन्नाच सवाय मेळपाक शकना. हे आमचे नुस्तें भायलें येता ते आनी सवाय मेळटा ते कोणाक तरी हें बरें दिसना. तो कोण म्हणटा हांव तांचो नांव घेना, पूण कोण तरी हेजे फाटल्यान कितें तरी गेम करता. इतले मजगती SGPDA रिटेल नुस्तें मार्केटात गर्दी करतात म्हणून फातोड्डेच्या पुलिसांनी नुस्तेकारांचेर कारवाय केली. खारे विकपी नुस्तेकार पावसा आदी पुरुमेताचे खारे विकूंक बाजारात सुवाती दिवची म्हूण मागतात. पुरुमेताच्या फेस्ताक 31 मायाक तरी फेरयेक सुवात मेळटली म्हूण ते रावल्यात. आता किती दीस जाले ते घेता एक लोपूय नासलो. आयज ते चौकात मध्ये सगळे दाणाय घालले रे. कित्याक जाणाय एक बस नाकाय म्हणतो एक नाकाय म्हणटा. पण लोक गर्दी बी करता ताका लागून ताका लागून गर्दी कोत म्हणून ते तशें करून बंद केला. हारेचो आमकां जाय ते आम रे बाबा कितें करपाचें. आतां हारे आतां काबार करपाचें. हाले पावस पडलो जाल्यार पेडा आतां फेस्त स्टार्ट म्हणून तेणी सांगिल्लें आनी आमी फेस्ताक बसपा हाय म्हूण सांगिल्लें. तेणें आतां बसाय म्हूण सांगिल्लें फेस्ताक. ताका लागून आमी बसतलीं. आनी तोय कितें कोण आमकां इकून दिल्यार आपूण मागताय. आमगे अशें आमान आमकां हेल्प करचें. मातशें थोडे दीस आमी दिन थिंगा एकूण सदांचें न्हू. थोड्यांक आमी चड आयसना. पयलीं आमी 8 पाटी 10 पाटी हाडटाले. 2 पाटी घेवन बसतलीं. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. धा एक दीस जाले मायना सुकूल लोकांक उदकाचो थेंब ना. लोक PWDच्या ऑफिसान पावलो. टँकर सुद्धा धड येनात. लोकांनी गिमान कितें करप काय म्हणून तांकां मोठो प्रश्न. BJPची कुंदा चोडणकारूय तांचे बरोबर आशिल्ली. परवरेचो आमदार लक्ष घालिना म्हूण खंय तिका लोकां बरोबर PWDन येवचें पडलें. आनी गेली म्हाका दिसता 10 दिसां पयलीं तांकां एक टँकर धाडलेलो आनी तेज्या नंतर तांकां उदक कांय ना. आनी म्हणून ते लोक आयज हांगासर सगळे आयिल्ले आसात. आनी आमी सगळे जे विशय जो कितें आसा हो ई आनी AE हे दोगूय जाण आमकां आयज हांगासरूच मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी हो विशय मांडलेलो आसा. आमकां जशें AEन आश्वासन दिल्लें आसा की तो ह्या विशयान लक्ष घालतलो आनी तेंची जे कितें उदकाची टंचाई आसा ही टंचाई दूर करपा खातीर प्रयत्न करतलो. म्हाजें एक अशें मागणें आसा की कशें आसा की हांगा एक पर्वरी पठार आसात आनी आमी पळयता की
हांगासर कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसा. कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसल्या कारणान उदक जें आसा तें उदक आमकां कमी जायत आसता. म्हण हांगासर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, निवडून दिल्लो आसात, हेणेन कितें करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की फुडलीं जे आसात, एक बाबा आतां 8 वर्सां जालीं, 8 वर्सां आमकां ह्या मतदारसंघात एकच हें आसात, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात. हेणेन चिंतता आसतना फुडल्या काही वर्सांचें चिंतून हांगासर जें आयोजन करपाक जाय लोकां कडेन उदक वचपाक, हें आयोजन करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. इतली वर्सां जाली सरकार तुमचें आसा, ऑलमोस्ट 7 सी एक्चुअली सरकार आमचें आसा, बरोबर आसा, पण हांगासर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हेची ड्युटी आसा की लोकांची कितें अडचण आसा ही तेणेन पळोवपाक जाय न्ही. सरकार जरी आसलो जाल्यार चीफ मिनिस्टर जस्ट कॅनॉट कम एंड इंटरफियर हियर, or the Sarkar cannot come. It is the duty of the local MLA to look into the matter. What is the problem? He should look into the matter. आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी सांगलेले असतात की दे हॅड बीन विथ हिम. ते त्यांचे कडेन वचून त्यांचे प्रॉब्लेम झाला, अशें न्ही की ते आमचे कडेन आयल्या डायरेक्ट. पयले ते तेंचे कडेन वचून त्यांच्यानी तेंची जे घराणे आसा ते आमदारा कडेनूच मांडलेले आसात. आमचेच कडेन आयला अशें ना. पण आमदारान तांकां कितें आश्वासन दिलें तें म्हाका खबर ना. आमदार आश्वासन पाळिना म्हणून आयज ते आमचे कडेन आयले न्ही. हांचे लोक जे सरकाराचे आसा तांचेच हे कोण ते अध्यक्ष काय कोण आसा ते वतात थंय प्रोटेस्ट करपाक. अरे तुमकां समज काम करपाचें आसा, तुमचे वापर आनी ते काम उदक दी मरे. तुमी पयलें उदक बंद करतात, उदकाचेर राजकारण करता, तुमी जेईंक ट्रान्सफर करता, तुमी कामां बंद करता आनी हे सगळे परवरकारांक खबर आसा. आनी मागीर वतान थंय प्रोटेस्ट करप. BJPन पोशिल्ले इल्ले बुराटे उरल्या उदकांतले, जाय तेन्ना भायर काड, उलय, वच. ते म्हजेर प्रेस कॉन्फरन्साक घेवूंक दवरिल्ले आसा. सो ते म्हाका फरक पडत ना. आय नो व्हेरी क्लियरली दॅट आय एम वर्किंग फॉर माय पीपल कंटिन्युअसली. हांकां मुद्दे ना आनी मुख्यमंत्र्यान एज अ ऑपोजिशन वी आर टेकिंग इश्यूज. दीस पीपल आर सिटींग हियर टू टॉक अबाउट दीस. उदकाचो प्रॉब्लेम आज कळ्ळो. उदकाचो प्रॉब्लेम लास्ट 2 म्हयने आमी भोंवतात मरे करून घेवपाक. सांखळे निमाणे लोकांक नगरपालिकेची मोठी प्रशस्त बिल्डिंग मेळ्ळी. मुख्यमंत्री आणि सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान उक्तावण केले. पहिल्या टप्प्याचे काम जाला, दुसऱ्या टप्प्याचे रोखडेच जातले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. नगराध्यक्ष पालिकेक पूर्ण वेळ सीओ मागता. मुख्यमंत्र्याची थंय आमदाराचे ऑफिस घालपाची तयारी. एक फुल टायम चीफ ऑफिसर आमकां दिवचो. सांखळीकार येता तेन्ना सीओ मेळना हो प्रश्न उबो जाता. कित्याक ताका एडिशनल चार्ज आसता आनी 2-3 चार्जीस आसा. तेजे खातीर एक फूल टायम सीओ दिलो जाल्यार आमकां सांखळीकारांक बरें पडटलें आनी आमची कामां जावन पडटलीं. नगरपालिका नवीन इमारतीन येवची ही तशी गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली लोकांची मागणी. पण प्रोजेक्ट बरोचसो डिले जालो. खरें म्हणजे 2 फेजींतलो प्रोजेक्ट आसा. आतां पर्यंत आमी एकूच फेज पुराय करपाक शकली. हे सगळें चलता आसतना सुद्दां सरकार खंयसरूच डेव्हलपमेंटाची कामां फाटली 2 म्हयने आमी फुडें व्हरूंक शकले ना. बट फाटल्या आमी पयरच्यानूच नवीन कामां, वेगवेगळी कामां पेंडींग आसा ती फुडें व्हरपाक सुरवात केल्या. मग एक गजाल बरोबर की आर्थीक क्रंच आसा सरकारा कडेन, आमी ना म्हणना. सद्या आर्थीक बाबतींत जेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूच कमी जालो तेज्या उपरांत सरकार डेव्हलपमेंटाची कामां फाटीं थोडीशी उरल्या. मामलेदार हांगासर एक वेळ येवचो म्हाजी इच्छा आसा. केन्ना तरी एखादो जॉयंट मामलेदार विकली एकदां तरी हांगासर बसचो, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. ताज्या खातीर प्रयत्न आसा. बट थोडोसो आत्ताच्या फेजीन जरी शक्य जालो ना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ताजी वेवस्था करुया. तांणी फूल टायम सीओ मागला. गव्हर्मेंटची स्टाफ शॉर्टेजीस आसल्या कारणान तोय विशय एक थोड्या दिसां भितर तोय विशय जो आसा हो रिजॉल्व जातलो. तांकां फूल टायम सीओ दिवपाचोय सरकाराचो प्रयत्न आसा. वेळ पडलो जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा तांच्यांनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन MLA ऑफिसूय उरता. म्हणजे प्रायवेट ऑफिस आसात, हांव ना म्हणना. बट एक गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळी कडेन ज्या जाग्यार आमच्यो सरकारी बिल्डिंग्स आसा त्या जाग्यार आमदाराचें ऑफिसूय बी त्या हितूनय उरता. विकली काय आसना. तांच्यांनी प्रोविजन करून दिवचें खंयचें ऑफिस तें. म्हजी तयारी आसा. म्हणजे ज्या निमित्तान पब्लिकली जेन्ना हांव मेळटलो तेन्ना लोकूय हांगासर मोठ्या प्रमाणांत येतले. माशेलान देऊळवाड्यावेल्या महिला सहकारी क्रेडिट सोसायटीचेर सहकार खात्याचे 6 म्हयने निर्बंध. रिणां दितना डॉक्युमेंट वेवस्थीत घेतिल्ले ना, वसुली सारकी ना, घेतिल्ल्या डिपॉझिटाचे 25% लिक्विडिटी आसूंक जाय ती ना. निर्बंधाच्या काळान सोसायटीक एके व्यक्तीकडच्यान म्हयन्याक 5,000 परस मायज डिपॉझिट घेवंक मेळचें ना. नवी रिणां दिवंक पिग्मी आनी नवी खातीं उगडूंकूय बंदी.
शेकवाल्यांचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजा आड लायट आनी उदक चोरता म्हूण ऑथॉरिटी मेरेन कागाळ करपी ऑजवाल फेर्नांडीस क्रूजान केळशी शेत जमीन आनी आग्राच्या सुवातेर बेकायदेशीर हॉटेल बांदला. हॉटेलाक घरगुती लायटीचे कनेक्शन दिला थेट टावराक. उदकाचे कनेक्शनाकूय असलोच प्रकार कितें काय विचारूंक गेल्यार क्रूज तोंड उगडूंक तयार ना. काविलो सिंग गांवांत चोरी जाल्या लायटीची आनी उदकाची आनी ह्यूज लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर. आनी चोरी करपी मनीस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशन मिस्टर क्रूज कार्दोजो आनी हिज वायफ सेवाना जाकीस ते रेस्टॉरंट एक रन करताली नेम पर्ल मारिना दे सांता क्रूज. आनी तो रेस्टॉरंट रन करपाक इलेक्ट्रिसिटी डॉमेस्टीक यूज केल्या आनी लायट आतां इतली फ्रॉम 2016 टील डेट इट वॉज रनिंग डॉमेस्टीक सोड बायपास मारला बिफोर द मीटर. ब्रिक्सा टायमार टावर सेटअप केला तेका डॉमेस्टीक कनेक्शन गेला बिफोर द मीटर बायपास मारला टावराक दिला. अनदर कनेक्शन वॉज देयर फ्रॉम द पोल इलेक्ट्रिक पोल कोयरसान तेणे डायरेक्ट टॅपिंग केल्लें. वॉटर PWD डॉमेस्टीक कनेक्शन यूज फॉर कमर्शियल पर्पज बट डिस्कनेक्टेड. टावरा कडेन डिस्कनेक्ट करूंक ना तेणे बट टावर पीपल आर ऑल्सो युजिंग. टावर इज कमर्शियल automatically that has to be commercial. Now I am saying there will be bypass for the water also 100% because I have seen with my own eyes at around 7 o'clock in the evening they are watering the plants still. Regarding the salt pen, form 3 and form 2 dakoita, it is a salt pen where the restaurant is set up. Form 1 and 14 dakoita, it's a paddy field and it's area large scale area. It is 22,825 square meter area. Itli area पेडी फील्ड जाता सॉल्ट पेन आसलो ते आनी हो रेस्टॉरंट सेटअप करता दे एक्झिस्ट स्ट्रक्चर म्हणटा पंचायताक दिता पंचायत तेका लायसन्स दिता. बुक द कल्प्रीट आतां FIR जावंक ना. येदी व्हडली थेफ्ट आतां ही इंटेन्शनल थेफ्ट. आतां डॉमेस्टीक कनेक्शन यूज फॉर कमर्शियल पर्पज देर आर नंबर ऑफ केसीस. हे तूं लायव्ह वायराक बायपास मारता आनी एक कोडेन 2 कोडेन 3 कोडेन चोय कंप्लेन हांव दिता तुमकां 3 कोडेन तुम बाय. सो इंटेंशनली सो I want CM to intervene in this, book the culprit, file the FIR, charge sheet it. Otherwise I will approach to the court. There is no other option. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.